बिरी बिरी पावस सीझन 3 कार्यावळीक परत्यान एक फावटी तुमकां स्वागत. ह्या कार्यावळींत आमी कवींक हांगासर वळख दिता, तांचे लागीं संवाद चलयता, तांच्यो कविता सादरीकरण जातात आनी तांच्या कविते फाटली कथा जाणा जावचें आमी प्रयत्न करता. कविते फाटल्यो पुराय कथा आमी जाणा जाता अशें हांव सांगिना. कांय कथा अधुऱ्यो उरता जावंक पुरो आनी कांय कथा तुमच्या अनुभवा प्रमाणे तुमकां उगडप ह्यो जाता जावंक पुरो. आज आमकां कवी म्हूण लाभल्यात. हांवें कविता बरोवंक सुरू करतना कविता बरोवंक धरिल्लो कवी, पूण तसो आजुनूय एकूय पुस्तक प्रगट जाल्लो ना. तो आसा ताकोडेचो टायटस नरोना. टायटस तुका ह्या बिरी बिरी पावस सीझन 3 कार्यावळीक स्वागत म्हणटा. फाटल्या 2 सिजनांत हांव आनी तूं सांगता बसून आसतले हांव आनी आमच्या भुरग्यांच्या कविता सादरीकरणाची वरोवणी करतले हांव. आज कशें दिसता तुका? हांवें तुका सवालां घालूंक सुरू केली जाल्यार म्हाका त्या भुरग्यां कडेन सवालां घालतना भुरगीं आमच्या सवालांक जाप दितालीं, पूण ताच्या चड त्या 2 सिजनांत हांव मस्त भुरग्यांत शिकलो. कित्याक म्हळ्यार कितल्यो कविता वाचून काडल्यात, पूण वाचून काडलेल्याचे चड तितल्या जाणांच्यो तितल्या भुरग्यांनी तितल्या आवर्तांनी केल्ल्यो कविता आनी प्रस्तूत केल्ल्यो कविता आयकल्ल्यान म्हाका आज अशें दिसता तूं पळय भुरग्यां कडेन विचारलेले बरें म्हजे कडेन कितें विचारताय, कशी तुका जाप दी. आमी दोगी जड्ज जावन आसल्या. ते एक जड्ज म्हणल्यार बरें न्हय, दुसऱ्याच नमुन्यार गेल्लें कार्य तें सोबीत जालां. आज पळया तशेंच एक दुसरो वांटो ताचो. खंयच्याय सवालांक वयच्या पयलें तुजी कविता आमचो गांव बुदवंताचो ही कविता विक्षकां खातीर आतां आमी आयकुया. आमचो गांव बुदवंतांचो. आमचो गांव बुदवंतांचो उलयचें म्हणना आमकां आयकता, सांगाचें म्हणना आमकां समजाता. आमी दर्या तडेचे सदां मासलेचे. हाताक एक कॉलेज, पांयांक एक इस्कॉल, बापय सगळी फिरंगी, आवय इंग्लंडाची, इंग्लेज आमची भास. आमचो गांव बुदवंतांचो. आमचो गांव बुदवंतांचो. तकली उखल्ल्यार इगर्ज, तकली बागयल्यार देवूळ, कान निटयल्यार मसीद, 3 रस्त्या लागीं दोग मेळ्ळ्यार पाद्री माद्रींचेच कबार. मुखार जर मेळ्ळी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमचो गांव बुदवंतांचो. आमचो गांव बुदवंतांचो. आयिल्लो एकी सरकारी अधिकारी ह्या गांवांतोन कुलो उखलना. अनितीच्या कामाक कशेंय जालें, नितीच्या कामाकी हांगा लोंच चलता. दुडू येट्टा, काम जायना तरी आमचो बुदवंत दान दाखयता. तकली बागयता, चेपे उखलता. कातचे बांदचो, तोपी दवरचो, बुदवंतांनी गाठी म्हणचो, दुडू दितस काम करयता. आमचो बुदवंत दारार सुकोवन वतांत राखोवन घाम पिकयता. आमचो गांव बुदवंतांचो. दुबळ्यां खातीर, दलितां खातीर हांगा झुजानांत, निती खातीर, हक्का खातीरय हांगा झुजानांत. शांतेचो हो गांव. हांगा सगळीं झुजां गाये खातीर, पाड्यां खातीर, रेड्यां खातीर. तांची मासा मुकल्या शेकड्याक, हांगा खावची मनशां मासा मात्र. आमचो गांव बुदवंतांचो. शिकप्यांचो गांव हो बुदवंतांचो गांव. तुमी बुदवंत, भोव बुदवंत अशें म्हणून आयिल्लो गेल्लो माळ्याक चडयता, कानांक वांयगी बांदयता, फूल माळून शेंडी लागयता. सगळ्या बुदवंतांक 3 कडेन, आमच्या बुदवंताक 4 कडेन. आमचो बुदवंत एकदम बुदवंत. पांयांचे बोटान काडटा, नाकान हुंगता, जिबेक लायता आनी मिटयो मारून मारून रूच साकता. न्हय मोवाची, न्हय पोवाची, फकत शेणाची. आमचो गांव बुदवंतांचो. टायटस, आमी तुजी आमचो गांव बुदवंताचो कविता आयकली. हाता पांया लागीं इस्कॉल, कॉलेज आसुनूय आमी फिरंगी कशें जाल्या. कोणेय आमकां सांगची गरज ना, आमकां समजता म्हणचे तरले हंकारी आमी कशें जाल्या. ह्या कविता बरोवन 16 वर्सां जालीं मेलवी. बट हाच्या पयल्यान म्हाका एक फाटल्यान 2 गजाली आसात. ही कविता बरयतना आमचो उडपी टावन म्हळ्यार सुरतकल टावन बंटवळ म्हणून रोड जातालो आनी तो रोड इतलो पाड जालो की उडपीक गेल्यार सुरतकल टावन कोडयाळ म्हणून येवंकूच जायनातलें.
कितल्या वर्सां आदली गजाल? म्हाका दिसता 20-25 साली आतां ओके. चड उणें त्या दाळाचो रस्तो इतलो पाड जालो आनी कितल्या पटी बरयल्यार पेपराचेर आयल्यार लोकांनी ताच्या फाटल्यान काम केल्यार व्हडलें हरताळ जावना, पूण ते समाय करिनातले लोकांनी ते जायजेत म्हणल्यार हट्टाचेर केल्लें ना. आनी थंय तावन कोडयाळ तावन सुरत लागपाक एक घंट्याचे चड टायम लागतलो. ताच्या पयलें हांव 1991 इसव्यान चड उणें गुलबर्गान काम करतालो. ते एकलो डिस्ट्रिब्युटर आसलो, लिक्कर डिस्ट्रिब्युटर. तो गुलबर्गाक आनी बिदराक लिक्कर सप्लाय करतालो. एका दिसा एक्सायज डीसीच्या ड्रायव्हरान येवन कोडेज रामाची बोतल काडून ताच्या बारांत विचारलें ही ओरिजिनल की डुप्लिकेट गी म्हणून. त्या वेळार सेकंड्स चलताले. सेकंड्स म्हळ्यार तें ओरिजिनलच, पूण सरकाराक टॅक्स भरनासतना येवच्या त्या मालाक सेकंड्स म्हणटाले. डुप्लिकेट गी ओरिजिनल गी विचारलें आनी बाराच्या त्या मॅनेजरान वो धनी येताना का सांगलें ड्रायव्हरान अशें विचारलां म्हणून. तितलें जाल्लेंच वो गाडी काडून सीदा डीसीच्या ऑफिसाक गेलो आनी दार बडोवन भितर गेलो आनी म्हणालो एकच तुवें रिजायन करचें, नातल्यार तुवें तुज्या ड्रायव्हराक कामान तावन काडचें. आमकां दोग डीसी नाकात, एक तूं नातल्यार तुवें म्हाका ताका आतां कामान तावन काडचें. तुवें सरकारी कामाचो डीसी काडूंक जायना. आमकां दोग डीसी नाकात कित्याक म्हळ्यार ताका अधिकार कोणें दिला? ताका अधिकार दिला जाल्यार तुजी गरज ना आमकां. तुका अधिकार आसा जाल्यार ताणें विचारचें सारकें न्ही. इतले ऑथॉरिटेटीव आसात गुलबर्गाच्या गांवांत. आनी ताच्या उपरांत हांगा हें काम सुरू जाताना दिसलें आमी बुदवंत, आमी आमची परिस्थिती कशी, आमकां खंयच्या लेवलाचें एक भें आसा, आमी पयशे दिवन काम करिना अशें म्हाका त्या आवड आसात. आनी ह्या परिगतीन हांवें ही कविता रचली. त्या देखून हांव फिरंगी म्हणलो शब्द कशें म्हणटा म्हळ्यार आमच्या मिजासकेक आनी आमी खंयच्याय एक जबाबदारी खाण घेना म्हणल्या खातीर तशी एक उपमा दिल्या. आमच्या इस्कॉलांत इतलें शिकप आसुनूय लोक तोंड दांबून वगस बसता. वय तें सांगूंक तुका जाय म्हण दिसता. वय वय पूण मागीर आनी एक आसा गजाल तूं सांगताय तेच कडव्यान तूं सांगताय आमी कोणायचें सांगलें आयकूंक तयार ना. वय कोणेय आमकां सांगची गरज ना, आमकां पुरो समजता. एक्चुअली ते सटायर विडंबनात्मक म्हणून हांवें म्हळ्यार आमकां सगळें सांगतात आनी सांगच्या पयलेंच आमकां समजता. बिकॉज एक्चुअली आमकां समजना. वी प्रिटेंड वी आर ब्रिलियंट अशें म्हणून हांव सांगूंक आशेता. हांवें विडंबनात्मक जावन तें बरयलां. समजलें. आनी एक दुसऱ्या कडव्याक गेल्यार तूं सांगताय आमचो लोक जो आसा तो कांय खबराळी कसो म्हणल्यार बरी. खबराळी कसो म्हळ्यार आनी एक नंबर असो भिंकुरोय आसा. खबराळी मात्र भिंकुरो आसा. तांच्या लागीं उलोवंक पाद्री माद्री सोडल्यार दुसरे विशयच नात. आतां बदल्ला इल्लेशें. हे 25 वर्सांचे पयलें पळयतना थंयच एक परिगत आसली. आतां आमी तातूंत चड इनवॉल्व जायनातल्यान आमकां कळना की गुत्तना खबर ना. पूण पाद्री माद्रींची खबर उलोवची, मुखार मेळ्ळे तक्षणा दुसऱ्यांचें तोंड घालचें आनी प्रेज द लॉर्ड अशें म्हणचें. वय ही सगळी कविता म्हजी थत्त विडंबनांनीच गेल्या. वय तें अशें दिसता की आमकां आमचो लोक कितें सांगूंक जाय तें मुखार सांगच्यान बारी पाटी आसा. तें धैर्य तांकां ना आनी तें ती परिगत आतां बदल्ला म्हणून म्हाका दिसना. आतां हो बुदवंताचो गांव खंयचो? बुदवंताचो गांव आमी जेवचो हो गांव म्हळ्यार आतांचे म्हणाचें जाल्यार कोडयाळ आनी भंवराचो गांव. हातूंत मे बी कोडयाळ चड येता, सेकंड मे बी उडपी येता. मागीरचे सगळे गांव आमचे तितले बुदवंत न्ही, पूण आमच्या चड बुदवंता बरें ते जी येतात. आमच्या गांवाक बुदवंतांचो गांव शिकप्यांचो गांव म्हणटात. हें कित्याक खातीर पसून आयलां? तें उतर आयलां बिकॉज एक आमी खारावळेचे मनीस. हांगा मिशनरींनी मस्त पयलीं इस्कालां बांदलीं. आमचे सेंट अलोयसियस, सेंट आग्नेस जावं दी या बाजील मिशनाचें कामां जावं दी, प्रिंटींग प्रेस जावं दी, मस्त वर्सांचे पयलीं आयले. हांगा बरप पयलीं आयलेल्यान शिकप पयलीं आयलें. शिकपाक लागून लोक बुदवंत म्हणले गजाल आसा. आनी सडा वचून दर्यातडीचे मनीस माश्टली खातात त्या देखून ते बुदवंत आसात म्हणले तें एक प्रतीत आसा. म्हाका दिसता अशें पुरा पळयतना आमी बुदवंत वय, पूण आमी बुदवंत वय जाल्यार सेल्फीश जाल्ल्यान आमी दुसऱ्या खंयच्याय कामाक वचना. आमचें आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हजें काम जालें जाल्यार म्हजें काम जालें. मागीर तुका कश्ट येतना हांव येना, पूण म्हाका कश्ट येतना मेलवीन येवना म्हणल्यार म्हाका दूख आसता. पूण मेलविनाक कश्ट आसतना वचना म्हणल्यार म्हाका उडासच आसना. अशें आमच्या गांवांत तें चड आसा
अशें म्हाका दिसता. आनी एक कशें म्हळ्यार करच्या कामाच्या फाटल्यान एक उद्देश नासतना, कांय आशा नासतना निस्वार्थपणी आमच्या गांवांत काम उणें जाता. उरलेल्या गांवांनी हांवें कर्नाटकाच्या दुसऱ्या गांवांत ल्हान अवदेक काम केलां जाल्यारय म्हाका एक ताची अंदाज गत आसलेल्यान ही कविता हांवें तशी बरयल्या. बरें आसा. आनी बुदवंताच्या गांवांत लोन्स नासता खंयचें काम आसना म्हणटाय तूं. वय आतां MLAs आसात बँगलोरांत, ते रास बांदून MLAच्या घरा येतात आनी घरा रावतात. 2-3 दीस MLAच्या घरा रांदतेल्यान तांकां जेवंक खावंक पिवंक पुरा दिवन तांचें काम करून पाटीन धाडिचें. ते MLAच्या फाटल्यान काम करतात, ताका विनकरयतात. जायनातल्यार हांवें तुका वोट दिला, म्हजें काम करून दिता गिनांगी सांग म्हणटात. आमच्या गांवांत आमी कोणी अशें ताका बोट दाखोवन म्हजें काम करून दिजें, हें म्हजें नितीचें काम म्हणचें, नितीचें काम आसल्यार करतलें मनशाक कितें धैर्य ना आमच्या गांवांत. त्या देखून हो गांव बुदवंत असो, बट एट द सेम टायम सटायर कालाक म्हणटा म्हळ्यार विडंबनात्मक रितीन आमी बुदवंत वय म्हणून की एका लेवलाचें क्वेश्चन मार्क येता. बुदवंत मात्र न्ही, ताका धैर्य आसा जेणे ती बुदवंत काय दाखोवची, ती नातलेली ह्या कवितांत हांव सांगता. म्हळ्यार तूं सांगताय हांगासर निती खातीर हक्कां खातीर झुजां चलनात. वय पूण अनेक म्हणजे झुजां चलतात हांगा म्हणटाय तूं. वय गायां खातीर, पाड्यां खातीर, रेड्यां खातीर झुजां चलताय. कितें सांगूंक आशेताय तूं? ही हांवें कविता बरयतना सत्य सांगचें जाल्यार ती परिस्थिती तितली नातल्ली. आतां चड प्रस्तूत, ह्या 25 वर्सांच्या उपरांत चड प्रस्तूत त्या दाळाच हांवें म्हळां ही हांगाची झुजां गायां खातीर, पाड्यां खातीर, रेड्यां खातीर, तांची मासां मुखला शेकड्याक, हांगा मनशां मासां खावची म्हणून. आनी तें दीस वता वताना चड जावन आयलां. आतां इन रियालिटी आमकां गायचें मांस खावंक जायनातली एक परिस्थिती उबी जाल्या. आनी ताच्या फाटल्यान दुसरें मस्तू कारण आसात, तें कशें आयलें ताचे फाटली गजाल हांवें आतां उलोवची सारकें म्हणून म्हाका दिसना. पूण ह्या सगळ्याच्या मदें आमी हांगा मनशांक कांय मर्याद दिल्ली ना, ताच्या की चड गायक दिल्या. गायक मर्याद दिवचे वशान हांव कांय या ताचो मोग करचे वशान, पोस करचे वशान, ताका मारिनातल्या विशयांत मारिचें म्हणच्यान नांव तें सारकें. बट आतां कितें जातें आसा तेंच सारकें न्हय, तें बिलकूल सारकें न्हय म्हणून म्हाका सांगूंक जाय. तुका फुडारांत अशें जातालें म्हणून खबर कशी आसली? ताची एक लक्षणां दिसताली न्हय. ती लक्षणां हांव काम करतना मार्केट एक्झिक्युटिव्ह जावन काम करतालो, सेल्स ऑफिसर, म्हज्या अंडरी भुरगे आसले. हांव उडपीक वेताना त्या वेळार म्हाका उडपी गांव कोडयालचे की चड बरो दिसतालो, हांगा चड कम्युनल दिसतालो. पूण फाटल्या 10 वर्सांनी 12 वर्सांनी थंयची पॉलिटिशियनां हांगाच्या गांवची वचून रावलेल्या खातीर जावंक पुरो थंय हांगाचे तितलींच पाड जाल्यां. त्या देखून ती एक गजल अशी जाता म्हणून म्हाका खरोखर गोत्त नासलें, खबर नासली. पूण अशें जावचें एक दिसता आनी हांवें तशें बरयलें, तें प्रोफेसी बरी सत जाला. दुसऱ्यो प्रोफेसी तुज्यो सत जाल्ल्यो आसात काय? हें एक सोडल्यार कविताच्या माळार न्ही, दुसऱ्या बारश्यो गजाली हांवें सांगल्यात आनी सत जाल्यात. ओके हांवें तुका विचारूंक जाय, बुदवंतांची तुवें वेगळ्या वेगळ्या कडब्यांनी बुदवंताच्या गांवांच्या बुदवंतांची उणेपणां जीं आसात ती तुवें सान्याक धरलाय. आनी बुदवंतांची बुद दंपरा सकयल म्हळ्याय अशें म्हणटाय न्ही तूं? हांव तशें म्हणना, बुदवंतांक 3 कडेन म्हणून आसा तेंय म्हळाय. पूण अनेक रितीर तांकां तांची बुद हांगा ना म्हणलो अर्थार. तांकां इन रियालिटी तांकां शाणे न्हय ते. वय तें एक अशें दिसता मेलवी, शाणे म्हणून म्हळ्यार शाणे वयते, पूण ते कांय शाणे जावन शाणेपणान करचें कामां ते करनात. देखून शाणे म्हणचें कशें म्हणून एक क्वेश्चन, एक सवाल दोळ्या मुखार येता, मतींत येता. देखून ते बुदवंत वय गी ऑर न्हय गी म्हणल्यार एक सवालच जावन उरता. बुदवंत म्हळ्यार बुदवंत कायचे मनीस बुदवंत कायचे लक्षणां दाखयतात. खबर आसता. वय आदल्या हप्त्यांत आमी विल्सन कटेला लागीं उलयत आसतना ते सगळे पळोवन आसतात, मात निर्लिप्त जावन पळोवन आसता आनी कांय करूंक वचनात. सारकें कांय करूंक वचनात. वय तसली परिस्थिती आसा आमच्या गांवांत. म्हाका कित्याक हांवें हात घालो जाल्यार फाल्यां सकाळीं साक्ष जावन हांवें वचचें पडात कोन्ना, साक्ष रावंक हांवें वचचें पडात कोन्ना. ते कश्ट कित्या खातीर हांवें घेवचे? देखून कांय थोडे फावटी तसल्यो गजाली आसात. कांय थोडे फावटी आमी सहाय करूंक मजत करूंक वचनातली परिस्थिती आसता आमच्या मुखार. ती एक गजाल जाली न्ही मेलवी. हांगा पळय आमचे कडेन कितलीं माध्यमां आसात. कर्नाटकांत हायेस्ट माध्यम हांगा आसची.
कर्नाटकांत खंय पुरा बँगलोर काले प्रिंट जाता ती सगळीं पेपरां कोडयाळान प्रिंट जातात. 100 वेबसायट्स आसात. पूण कोणीय मनीस एक खंयचेय एक इश्यू धरन त्या फाटल्यान काम करचें, फाटल्यान वेचें, तें धैर्यान बरोवचें, या तें बदलूचें तें करचें काम तेंय करिनात. तें पर्सनल न्हय ते त्या खातीर व्हडलें टिमूच आसता पूण मनशां करनात. हे हाका खंयचे बुदवंत काय म्हणटाय देखून म्हळ्यार दोंपरा सकयल म्हणून. पूण तूं आनी एका कडेन म्हणटाय आमी केदाळे आयकलां बुदवंतांक 3 कडे म्हणून. पूण हे 3 कडे म्हणचे तुवें कान उडोवन 4 कडे म्हळाय. आनी तूं वायट कसलें म्हणटाय तूं? हांव कित्याक तशें म्हणटा तें म्हाका सांगूंक आसलें. वायट कसलें म्हणलें तुका सवाल विचारच्या पयलीं म्हाका हें सांगूंक जाय की हर एकलो बुदवंत तो सीदा एक फैसल दिना, ताका पार्क किजें पडटा. देखून पार्क येताना 3 कडे जावन थोडे पटी 4 या 5 कडे जावची साध्यता आसा तशें म्हणचें हांवें. ओके, आतां कशें म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना आयकताल्या बुदवंतांक 3 कडे म्हणून. बुदवंतांक 3 कडे म्हणून म्हाका मस्त वर्सां बुदवंतांक खंयचे कडे 3 कडे समजनातलें. आनी मागीर कोणेंय सांगलें म्हाका, घराच सांगलें गे ना नोर तेवढं आसना, बुदवंतांक 3 कडे म्हळ्यार कितें म्हणून विचारलें. बुदवंताक म्हळ्यार ताच्या पांयाक मेळें लागलें खंय. मेळें लागलें तेक्षण ताणें सीदा तें पुसून वशें तें करून ताणें बोटान आपूण पळयलें. 2 कडे जालें गे. आतां हें कालें पळया म्हणून ताणें हुंगोन पळयलें. हुंगोन पळयतना ताची घाण कशी येता म्हूण जायचें, परमळ कसो येता म्हूण जायचें. आतां तें जाताना ताच्या नाकाक लागलें. अशें बुदवंताक 3 कडे जालें. तो बुदवंत जाल्ल्यान ताणें तितलें केलें. पूण हांव कितें म्हणटा, आमच्या बुदवंतांक 4 कडे, सगळ्या बुदवंतांक 3 कडे, आमच्या बुदवंतांक 4 कडे. ताका तेंय पावना, ताणें जिबेर ताची रूच पळया म्हणून पळयली. अशें हांव म्हणटा, न्हय ती मोवाची न्हय ती फोवाची, फकत क्षणाची मिटयो मारून मारून सांगता म्हणटा हांव. हय, तें त्या खातीर हांवें तशें म्हळां. एक विडंबनच. बुदवंतांक 4 कडे जावंक पुरो, 5 कडे आसतलें म्हाका खबर ना. आनी दोंपरा सकयल बुदय जावंक पुरो. आनी एके वाटेन आमचे बुदवंत काय सवाय बुदवंत म्हणटाय तूं? अशें दिसना तुका. सगळे म्हणना हांव, सगळे म्हणना. ह्या मदें आमच्या मदेंच काम करताले मनीस आसात, अन्याय विरोध बरयतले आसात. विल्सनाची खबर काडली तुवें, ताचे एका कवितेंत अन्यायाच्या विरोध ताणें बरोवचे रीत आसा. दॅट इज कर्नाटक पावला पर्यंत कर्नाटकाच्या लेवलाक पावला, तशें बरयतात. पूण मागीर एक आसा, काम करतलो दुसरो, बरयतलो दुसरो. आनी बरयतल्या मनशानच काम करचें म्हणून कांय ना. थोडे म्हणटात तो बरयता मात्र काम करना म्हणून. बरयतल्याचें काम बरोवचें, करतल्याचें कामी करचें अशें आसता. म्हाका दिसता आमचो बुदवंत, सवाय बुदवंत म्हणूंक सगळं धैर्यान हांव तशें म्हणना. सवाय बुदवंत म्हणून न्ही, जाय तितलें काम करतात. पूण मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आमचो लोक ह्याच विशयान बुदवंत. तो तुज्या पयलींच्याच कडव्याक येता. आमच्या गांवांत चडीत इस्कॉलां, चडीत कॉलेज्यो इतल्यो वाडल्यात. शिकप चड जाल्ल्या वरवीं अशें जालां काय? पूण शिकप जाल्लीं भुरगीं हांगा खंय उरतात, तीं नात. हांगा बिझनेस जाला. त्या देखून एक राजस्थानांत एक जागो आसा, थंय हायेस्ट IIT भुरगीं वतात. आनी हांगाची मनशां थंय 2 वर्सां PUC भुरग्यांक घालून येतात. ती खंयचीं भुरगीं कॉलेजी गेल्ल्या पैकी 50% म्हण IIT वचचे तितलें कोचिंग आसा थंय. आमच्या गांवांत हायेस्ट डॉक्टर्स, हायेस्ट इंजिनियर्स, हायेस्ट CS जातात. कोडयाळा तितल्या धाकट्या गांवाक आनी तांणी जावच्या CAच्या नंबराक, इंजिनियरिंगाच्या नंबराक, डाक्टराच्या नंबराक पळयल्यार ते बारे व्हडले नंबर. कंपॅरिजन म्हळ्यार प्रोपोर्शन पळयल्यार तितले व्हडले नंबर. हांगा ते पुरा बिझनसा खातीर माज जाता. मे बी हांगाचो लोक बुदवंत, हांवें सांगच्या लेवलाचो बुदवंत ह्याच खातीर आसतलो म्हळ्यार तांकां तांची कामां जायचे. ती कामां जायचे जाल्यार पुरा आनी दुडू करची एकच हापाहापी म्हणली गजाल आसा पळय, ती आसा आमच्या गांवांत. आनी बिझनेस क्रिस्तांवांची सडावत इस्कॉलां सोडल्यार ताच्या भायर चड बिझनेस चलता. म्हणटा तूं अनेक वटेन शिकपाचें बिझनेस जाला म्हणटाय तूं? वय. आनी कांय दुबावे विणे शिकप बिझनेस जाला, तशें नातलें न्हय. टायटस तुज्या ह्या कवितेचेर उलोवंक आनी कितें जायत्यो कथा लोकांच्या अनुभवाक आनी दुसऱ्यो उगडाप्यो जातात आसतल्यो, उलोवंक जायते आसा. तुजी आनी एक कविता आसा, ही वाट खंय वेता, ती आतां आमी आयकुया. ही वाट खंय वेता, हांव दिशेन वेताना वाट अशी नातली.
पाटी येताना वाट सगळी बदलल्या. ही वाट खंय वेता? लांबा एक निदला रस्तो, मदे मदे खता रक्ताची. कोवळ घाल्ली छेडवां, तिळे लायिल्ले चेरके. सांगाता सांगाता खेळटाली. आता रस्तो रितो जाला. बागवून हांवें विसारलें. तुजेर आसची खतां कोणाची? खेळची भुरगीं खंय गेलीं? अस्कत तळ्यान मुनालो रस्तो. ही कथा गायच्या रक्ताची. मनशाच्या रक्तान भिजून गेल्यांत, भुरगीं म्हाका सोडून गेल्यांत. रस्त्यादे गेल्या देवाचें दिवळ, रितें पडलां आवाजावीण. घांटीनांत, कंथारानांत, फातोर बसला विणगो. दाट खता रक्ताची. जीव म्हजो हातान धरून देवाक हांवें सांबाळलो. आतां खंय गेलो तो सोडून? बागवून विसारलें फातरा लागीं. ही कथा कोणाची? खंय सर मेटा देवाची? फातर म्हणालो रडून. ही कथा मनशाची. देव म्हाका गेला सांडून. रस्त्या पयशेलो बांक, रितो पडला मनशावीण. माथे भर फुलां माळून बायलां मासळी विकतालीं. आज कोण दिसाना. वळू विसारले बांका लागीं. मासळी विकची खंय गेलीं? खतां कोणे शिंपडायलीं? बांक म्हणालो अस्कत ताळ्यान. मासली धरतले आनी मासली विकतली. वांटून गेल्यांत फांट्यांनी. ही कथा भुरग्यांची. बायलां म्हाका सोडून गेलीं. ताळवेक मारचें वोत पळयत दिश्ट बारली मोळबार. आकाश जाला 3 वांटे, करून आपले रंग 2. हांवें विसारलें मोळबाकडेन, हे रंग कोणाचे? मळा म्हणाले वळू रडून, हे रंग देवाक मोला घेतलेल्यांचे. आंगार म्हज्या सोडून गेल्यांत, म्हजे हांवें होगडावन घेतल्यांत. हांव दिशेन वेताना वाट अशी नातल्ली. आतां जाल्या वळखे भायर. हांवें तिचेच लागीं विसारलें, ही वाट वेता खंय? कश्टून दोळे सोडून ती म्हणाली, ना, म्हाकाय कळीत ना. टायटस तुजी ही वाट खंय वेता कविता आमी आयकली. हांव तिशीन वेताना वाट अशी नातल्ली म्हणटाय तूं. तिशीन तूं खंय गेल्लोय? कितें पळोवंक गेल्लोय? हांव ते पास्टाची गजाल उलयतां, कालच्या दिसाची गजाल उलयतां. हांव जल्मल्ले परिसर, आमचो गांव एक दुसऱ्या संबंध लेखाचो संबंध आसलो. आनी मनीस हॉरिझॉन्टली जियेताले. म्हळ्यार एक वाड्यांत तोट्टूक 25 घरां. एक वाडो म्हळ्यार चड उणें 7-8 स्क्वेअर किलोमिटरांतली गजाल. पयस आसताल्या. आनी आमी ताच्या उपरांत शिकप जालें कामा खातीर, वयवाटा खातीर म्हणून आमी सिटीक आयल्या. आमी आतां फ्लॅटान जियेता, म्हळ्यार वी आर वर्टिकली लिवींग. ओके, वर्टिकली म्हळ्यार एका फ्लोराचेर 7-8 फ्लॅटां आसतात. एका घरांत आनी एका घराक वचूंक मेजून एक 10-15 सेकंडां पावतात. म्हज्या माथ्यार हांव उडल्यार म्हज्या हाताक कोणी लागता वयर, म्हळ्यार ताच्या पयली दन लागता, ताचे पांय म्हज्या हाताक लागतात म्हणल्यार बरें. हांव आनी कोणाच्या माथ्यार उबो जावन नासता, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पांया पोंदा एक कोणगी रावतात. तितल्या लागीं आमी मनशां रावता. आनी 25 वर्सां वयलो कोण आनी सकयलो कोण म्हणून म्हाका लिफ्टांत येताना गत आसना, खबरच आसना. कित्याक म्हळ्यार तिशीन वेताना वाट तशी आसली. फाटी येताना आमी हॉरिझॉन्टलांतल्यान वर्टिकलाक येताना पुरो बदल्ल्या म्हळ्यार आज मनशाचे संबंध इतल्या लागीं रावतात, पूण एकामेकाची वळख ना. लिफ्टार येताना मेळलेल्या मनशाक हाय हॅलो एक स्मायल ना. तुका तुजेंत म्हणलें सर्कल आसल्याक मात तूं उलयताय, हांसताय. भुरगीं कशींय पळयनात, येतात आनी लिफ्टान दुसरे कोणीय नातले बरें एक एकले रावन चलतात. हांव म्हणटा तिशीनेची वाट म्हळ्यार म्हजे ताकोडेच्या गांव उलयता. हिशीन आतां हिशिले वाट म्हळ्यार आयची परिगत उलयता. हो सुबीत एक पिंतूर हाडलें आमच्या दोळ्या मुखार तुवें. आतां चेडे चेडवां सगळीं बिंदास ह्या रस्त्यार खेळून आसतलीं. वय पुरो आतां कोणी नाच जाल्यान जाता. वय कित्याक पळोवन दवरल्यान म्हणटा कित्याक? हांव थंय पळोवन दवरला म्हणटा म्हळ्यार हें प्रस्तुत काळाची आज राजकीय परिस्थिती कितें आसा
ती इस्काल आतांची भुरगीं ह्या जातीच्या भुरग्यांक सांगता तूं खेळनाका, ह्या जातीच्या भुरग्यांक सांगता तूं वचनाका, ह्या जातीच्या भुरगीं अशें म्हणून आवय बापूय शिकयतात. आनी ते आवय बापूय पुरा आज ऑलमोस्ट आमच्या प्रायाचे असले आसात, 50+ ऑर मायनस. आनी ती कशी जियेल्ली म्हळ्यार ती डिग्रेंत आसतना तांकां थंय कसलीय परिस्थिती नासली, तांचे कडेन हेट नासलो, म्हळ्यार एका मनशाक कांटाळो द्वेश तशें कांय नासलें. पूण तांची भुरगीं आज तिंचा आवय बापूय शिकयतात. तर खंय बदलली गजाल. तिशेन वेताना ही वाट तशी नासली. आतां पाटी येताना हांव त्या वाटेर विचारता, तुजे रातची खतां कोणाची, खेळची भुरगीं खंय गेली खेळची. अस्कत्ताळ्यान म्हणालो रस्तो, ही कथा गायच्या रक्ताची, मनशाच्या रक्तान भिजून गेल्यात, भुरगीं म्हाका सोडून गेल्यात. ओके, हो रस्तो भुरगीं सोडून गेल्यात, म्हळ्यार भुरग्यांचो रस्तो बदलला अशें म्हाका सांगता. ही मस्त पयलें बरयली कविता न्ही. कविताची पाठभूंय आसा माणसोपणाच्यान एक कविता आनी ताका सांगता सांगता एक पद. तांचें पद पयल्यान जाल्लें. त्या पदांत एक वाट, ही वाट खंय वता म्हणल्यार तालो एक सन्निवेश आसलो. ताका हांवें बरयता आनी त्या पदाक कांय संबंद नासलो, पूण म्हाका ही वाट खंय वता म्हणटना म्हज्या मतीन ताका एक झलकल ही वाट खंय वता, वेर वी आर लिडींग अशें म्हाका दिसलें. देखून हांवें तशी कविता बरयली. परच हांव एक प्रबंध वाचून आसलो रविंद्र केळेकाराचो. ल्हान भुरगीं एक समज थोड्या वर्सां आदली गजाल, शाहरुख खानाक खंय गुळो सोडलो म्हूण कोणें एक फेक खबर जाल्ली. एक्चुली ती भुरग्यांक कशी कळ्ळी, धाकट्या भुरग्यांक पुरा कळ्ळी, ताच्याच घरच्या भयणीच्या भावांच्या भुरग्यांक आनी खबर जाली. आनी पुरा चेडवां पुरा धांवडां येयलीं आनी ताका विचारूंक लागलीं, तुवें आयकलें शाहरुख खानाक गुळो लागलो खंय? ना, म्हाका खबर ना. तुवें आयकूंक ना? ना, सांजेर पळया टीव्हीचेर बातम्यो येतल्यो, न्यूज येतल्यो, तेदोळ पळया आमी. म्हणून ना, ताका गुळो लागूंक फावना, भुरगीं म्हणटा ते. हाची तो आमचो देव, ताका लागूंक नजो. रडटात भुरगीं पुरा, चेडवां पुरा, आनी सांजेच्या न्यूजार राखून रावतात. ताचो धाकटो आनेकलो नातू तो रडटा. अशें जावंक जायना ताका. तूं ताका हे कागाद बरय, हांव सांगता. कागाद खंय बरोवचें रे, कितें बरोवचें? ना ना ना, कागाद दिता आनी दिता तो पेपरांनी पुरा. आनी पुरा सांगता गेट वेल सून तशें पुरा. तूं कांय भियेनाका, तूं थंय तुका रावूंक जायना, आमच्या घरा जागो आसा, तुका हांगा आमी रावयता म्हणून भुरग्याक सांगता तो. आनी लास्टाक आतां पोस्ट करीचे, पोस्ट करूंक कांय ना, तूं काल ताचें नांव घाल्यार तें फावता. तितलो फेमस आसा तो, मुंबय म्हणून घाल आनी नांव घाल म्हणून गेल्यार तितलें फावता म्हणून सांगता. पूण हाका आतां बेजार करूं नजो. आनी उतर दिलां, हो उतराचो मनीस, हो न्हू केळेकार आसा उतर, तो पोस्ट करता, एक एनवलपान घालता, पोस्ट करता. तितलें जावन न्हू 2 दिसांनी भुरगो इस्कॉलांतल्यान फाटीं आयिल्लो म्हणटा, तो मनीस बरो न्हय खंय, पळय कशें पिंतूर बदलता पळय. कितें जालें? बरो न्हय म्हळ्यार तो गायचें मांस खाता खंय. कोणें सांगलें तुका? आमच्या इस्कॉलांत उलयतात पुरा भुरगे पुरा. कोणें सांगलें? टिचरान न्हय, भुरग्यांनी सांगलें. म्हणटा आसतना एक भुरग्यांची ल्हान एक बरी नेणटली मासूम मत तांची म्हळ्यार हेर तें डिस्कशन सगळ्यांनी जाता पळय. तो बरो न्हय म्हणून सांगतात ताका. त्या देखून केळेकार कितें करता, ताजें ही इस्कॉल बरें न्हय म्हणटा तो. भुरग्यांक करप्ट करतात इस्कॉलां. देखून ताचेंच घराच इस्कॉल सुरू करता. 15 भुरगीं, ताचीं भुरगीं आनी ताच्या भयणीची भावंडांची पुरा, तांकां हायस्कूल पर्यंत ताचेंच इस्कॉल तो, ताचेंच करिक्युलम. ते गव्हर्मेंटान एप्रुवल घेवन तो इस्कॉल चलयता, ताचेंच इस्कॉल. असली एक गजाल पळय कशें करप्ट जाता. भुरगीं मासूम आसतात, तसलीच गजाल तूं आज घरांत मात्र न्हय मेलबी. एक्चुली इस्कॉलांत न्ही जाता तशें. कशें ताका भिरांत दिसता, ताका एकदम भिरांत दिसता. आनी आज काले कितें म्हणटा आसलो तो. ते मुखार या तुज्या कवितेंच. म्हाका आनी एक केळेकाराचो उडास आयलो, आनी एक उडास आयलो.
हे तू आनेकडे सांगता रस्त्या देगेच्या देवाचे देवूळ काळी पडला म्हणताय तू. वय देवळांत तो देव कित्या सांडून गेला? वय ते सगळी ताचो अर्थ तसोच सांगला हांवें. रस्त्या देगेला देवाचें देवूळ रितें पडलां आवाजा विण, घंटीनांत कांतारानांत फातर बसला विणगो. फातर विणगोच, पूण ताचेर फुलां ना, कुंकुम ना, कितेंय ना. जीव हातान धरून देवाक हांवें सांबाळ्ळो. आतां खंय गेला तो म्हाका सोडून? हांवें तें देवाक मस्त वर्सां सांबाळ्ळा. त्या तिशीन वेताना फातराक फुलां घालचें सगळें करतलो. हांवें फातरा लागींच विचारलें, ही कथा कोणाची? खंयसर मेळटा देवाची. फातर म्हणालो रडून, ही कथा मनशाची. कथा मनशाची, पण रक्ताचीच. देव म्हाका गेला सोडून. देव गेला बिकॉज देव खंय रावतलो ह्या परिस्थितींत. आमी खंयच्याच देवाक मानूंक प्रयत्न करता, नातलेल्या देवाक. देवा सातके ना म्हणल्यार ने गजाल. आमी नातलेल्या देवाक करता, कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे इतल्या असल्या परिस्थितीन जी येता ती देव रावंक साधना. मागीर देव सोडूनच वता. फातर रडटलो न्ही. म्हाका ती इमेजरी बांदून हाडल्या. म्हाका ते दाडा तुवें सांगतना थंय आनी एक गजाल उडास येता मनोहर सरदेसायचे कवितेचो. हांवें तुवें आयकले आसतली. फातरांच्या देवांक रक्तान नाणयले. आयकले, वाचले हांवें. आनी रक्ताच्या मनशाक फातरान धाडयले. आनी ती म्हाका दिसता तुज्या ह्या एका संदर्भाचेर ती कविता बरी लागता. तशें म्हळ्यार कितल्यागी वर्सां ही परिस्थिती आसा, पण आज धरधरशी दिसता. वय वय वय. आनी रस्त्या पयशिलो बांक जंय बायलां मासली विकतालीं थंय आज रितो पडला. वय एक खंयच्या संदर्भाक लागून तुवें बरयल्लें दिसता. तुका तुज्या मतीन कितें आसलें? पळया, आमी ल्हान आसतना मासली पुरा हांड दिवची आसली एका जातीच्यांनी. ओके, ते विकूंक बसनातले. आनी ती इकची आसली दुसऱ्या जातीच्या बायलांनी. ती खाली कापड बांद न्हेसोवन कळे माळन सगळ्या त्या मार्केटीन बसतालीं. शुक्राराक एक फावटी आमच्या गांवाक येतालीं. मागीर मागीर सदां मासली येवंक सुरू जाली. नाजाल्यार शुक्रारा मात मासली येताली. आनी विकूंक पेंटेन कोणी त्या मार्केटीच्या प्लेसीचेर कोणी बायलां सोडून दादले बसनातले. हांड दिवचे दुसरेच दादले आनी जात दुसरी. आनी तांचे मदीं तो संबंध आसलो. ओके, थंय भांक न्ही, ती दरनीर मुड्याचेर बसताले. हांवें भांक केला थंय. मासली विकची खंय गेली, खतां कोणें शिंपडायली. भांक म्हणालो स्कत ताळ्यान मासली धरतले आनी मासली विकतली. वांटून गेल्यान फांट्यांनी फांटे जाल्यात तांचे. ही कथा भुरग्यांची. बायलां म्हाका सोडून गेली. म्हळ्यार बायलां सोडून गेली म्हळ्यार ही भुरगीं तांच्या भुरग्यांक एकामेका गेल्यांत मेल्यांत झुजां जाताना तांच्या मदें. तशेंच जाता न्ही. ते दाळा ती भुरग्यांची कथा तांकां मागीर ते बांक नाकात, ती सोडून गेल्यात अशें म्हणटा हांव म्हणटा. म्हळ्यार बरी गत आतांची सांगची हांवें ती. तुज्या मुखल्या कडव्या गेल्यार देवाक मोलाक घेवची गरज मनशाक कित्याक उदेता म्हणजे तुवें? देवाक रुता केलो तो मनशांनी ताच्या भियाक और ताच्या लाभा खातीर आसतलो. आनी आतां देवाक मोलाक काण घेतात. कित्याक म्हळ्यार देव कोणा कडेन आसा ताच्या फाटल्यान राशींनी भेरो लोक वेता. त्या देखून मोलाक काणूची एक जात जाल्या. पयली उंचली जात म्हणून आसात ते देवाक मोलाक घेतात आनी तांच्या इंटरप्रिटेशनान देव दितात. तो देव निजांत आसा जे म्हणून ना. टुडे गॉड इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ सम पीपल. आनी आतां ते सगळ्या जातीन गेल्यात. सगळ्या जातींक तांचो एक गुरू आसा. सगळ्या जातीन तांचे एक म्हणयारे आसात आनी ते तांच्या देवाक इंटरप्रेट करतात. त्या देखून हांव म्हणटा हे रंग देवाक मोलाक घेतिल्ल्याचे. हांवें ते 3 रंग म्हळ्यात. 3 रंग सांगनातले. हांव 2 रंगच म्हाका सांगूंक आसले. आमच्या 3 जातीचे 3 रंग आसात. मळब वांटून गेला 3 रंगान. ओके, मळबाक पळयल्यार तुका रंगच दिसतात. आज पयलीं आमकां मळब ह्या म्हयन्यान पळयलें जाल्यार ते निळे मात दिसताले वयर. आज ना ते. खंय पळयल्यार तुका रंग रंग रंग. हरएका मार्गार रंग, हरये कडेन त्यो वस्तुरांचे रंग. आनी मळब पर्या ती 2 रंगांनी 3 रंगांनी वांटून गेला, फळून गेला. आनी म्हणटा हे रंग देवाक मोलाक घेतिल्ल्याचे. तांचे रंग ते मोलाक कोणें घेतला तांचे रंग ते. आंगार म्हज्या सोडून गेल्यात, म्हजे हांवें होगडावन घेतल्यात बिकॉज ऑफ आज अशें म्हणटा हांव. अशें म्हणटा म्हळ्यार कवी म्हणटा. टायटस जिवितांत पळय मनशाक एक आपणें एक साधन खरी जाय, एक उंचायेक पावत जाय,
म्हणल्यार एक आशा आसता, वय. एक शेवट म्हण येता तो, वय. मिशन म्हण येता. वय पूण पळय तो ताचें साधन जारी करतना एकान एक ताच्या जिवितांत अनाहुतां घडटात. काय ताणें चिंती नातली, वय. अनाहुतां येवन उबी जातात. वय त्या दाडा ताची वाट ताका खंय व्हरून पावयना न्ही, अशेंय जाता न्ही, जाता न्ही. जाता वाट दिसना. तसो आनी आतांच्या- म्हाका विचारूंक जाय, तुवें त्या वाटे विशयान बरोवनाय न्ही, ही तुजी ना. तुवें सांगची वाट वेगळी. वय हांवें त्या वाटे विशयान आपडूकच आपडूना. ती वाट मनशाक खंय व्हरून पावयना, ती ताका हांगा ब्लॉक करता, आडायता. आनी थंय ताका दीस दिसना. आनी आतांच्या कालाचेर अशें कश्ट जातले मनीस कितलेगी पर्सेंटेज आसात डिप्रेशनाक वयचे म्हणली गजाल आसा. आनी तांच्या फाटल्यान कोणीय कुमक करतले मनीस नात. 2 कारणां खातीर आसलेल्या मनशांक वेळ ना, या सगळे मनीस तशे कश्टून आसतात. हांव त्या वाटे विशयान उलयना हांगा. हांव ही वाटी निमाणे त्याच वाटे करून सोडीत म्हणून हांव चिंता. आनी तुवें सांगच्या वाटेर जी अनाहुतां घडटात ती आडावंक जावची. वय आडावंक जावची. ही तुज्या जिवितांत एकान एक उबी जातात, ती आडावंक साथ येना. सडीत वाट्याची आडावंक साथ जायनात. तसली. ओके, तुवें ही वाट पयलें म्हाका खबर नासली, तूं खंयच्या वाटे विशयान उलयताय हें म्हाका खबर नासलें. तुवें ताचे संदर्भ आमकां सांगिल्ले आनी ती ही कविता चड उक्ती जाली आनी चड ती समजूंक आमकां सादी जालें. तुजे कथा खातीर देव बरें करूं. आनी तुजी मुखली एक कविता आसा, ती एक कविते विशयांत आमी आतां आयकुया. मोगाचे मनीस मरणांत. मोगाचे मनीस मरणांत. तुजे कश्ट हाळू करूंक आमी तुज्या कुडाक वेतले. आमचे कश्ट हाळू करून आमी हांसून फाटी येतले. दूख भोवशा तुज्या काळजांत आसली, तोंडा वयल्या हांशांत दिसलीच ना. वणटांनी आमच्या जायना तितलें, दोळ्यांनीच तुजें उलोवंक जालें. आमकां अशेंय भोगलें, मेल्लो तूं बरें जालें. तुजे कश्ट पळोवंक आमकां चड कश्ट जाते नासले. कश्टा मदें ते नातले परीस आसतालोय पळय, ते आमच्यान पळोवंक भोवशा जातेंच नातलें. कपलार तुज्या उम्यारास देवाच्या इमाजेंकी आमी दिल्ले नात. हर एक फावटी तूं आमची काडकी पोशयतालोय. तुका पेटेन दवरल्या दिसा कपलार तुज्या दिताना उमो निमाणो, धुवन पळयलें हाताक तुज्या खंय काडकी पुसूंक उबारशिगी म्हणून. मातयेन तुका दंपल्या उपरांत फोंडार तुज्या गळोवन दुकां आत्म्या खातीर मागलें ना आमी. फकत इतलेंच म्हळें, येदोळ तुका पळयलो आमी, आतां आमकां पळोवची जबाबदारी तुजी. आयिल्ल्या गेल्ल्यांनी म्हळें आमकां, आमी तुका पळयलो बऱ्यान. आमी म्हळें दोळ्यांक पळोवन, बरें करून पळयना आमी. वी सिंपली लावड हिम. तुका पळयतल्यांची भलायकी बरी आसता पर्यंत आमचे मदेंच आसलोय हांसून. केन्ना तांच्यान जायना म्हूण जालें, कशी केली आलोचन भायर सरून वचूंक. आमी चिंतलें तुका समजोवचें ना. तुका समजलें तितलें आमकांच समजलें ना. 70 आनी 4 तूं गेल्लोय जाल्यार आमकां इतलें दुखतें नातलें. उपरांतलीं 9 वर्सां नातलोय जाल्यार तूं कितें म्हण आमकां आनी आमी कितें म्हण तुका कळतेय नातलें. तूं पियेताना आमकां बरें लागनातलें. धाकट्यारांनी पिवंक नजो म्हणटाना धाकटेरच आमकां बरो लागलो ना. जीव आसतना तुवें आमकां दोसलें नाय, मेल्या उपरांत दोसताय आमी तुज्या उडासांनी मेल्या. सर्ग आसावा ना आमी रेणाव, मरची आशा आमकांय ना, पूण तुका मेळची आशा. आनेक जल्म आसा ताची आमकां खबर ना. आसा तर तुज्याच कुटुंबांत जल्मत हांव, सात न्हय कितलेय फावटी. आमी मोगाचे मनीस मरणांत टायटस नोरोनाची कविता आयकली. टायटस ही कविता तुवें तुज्या बापाय विशीं बरयल्या म्हूण दरदर म्हूण दिसता. तुज्या बापायक तूं कितें म्हणटलोय? डाडा म्हणटलोय, पापा म्हणटलोय, अण्णा म्हणटलोय, कितें म्हणटलोय? आमच्या गांवांत चान. आनी आमी नोरोना केले मस्त पयलें ताकोडेक कारकळटोन आयिल्ले म्हणून आसा. ते सगळ्या नोरोनाच्या मध्ये आन आहले. आतांची जल्मली भुरगीं डाडा म्हणटात. उणो लोक म्हणटा आन. वय हांव चिंतता तूं आन म्हणटालोय. ना ना, हांव पप्पा म्हणटलो. कशें आयलें म्हळ्यार मालगडे कशीं भुरगीं, मालगडे भयण म्हणजे मालगडे भयणी दोगांय जाणां पप्पा म्हणटा जाल्यार म्हाकाय तशेंच म्हणचें पडलें. पूण तें कशें सुरू जालें म्हूण म्हाका तुवें सांगितलें. ते एक्चुअली आतां कोंकण्याच्या मध्ये पुरा ते आनांच म्हणटा. सो आमी कोंकण्यात हांव इश्यन आयिल्ल्यान GSB कम्युनिटींत आयिल्ल्यांच्या मध्ये कांय आन आसलो आसतलो. आनी सगळो लोक GSB तावनूच कांय येवना, दुसऱ्या कुडम्यांत आनी तशें पण आयलात.
जशें आमी तें आन आहलें न्हू आमी GSB एक वांटो काय आसूंक पुरो तशें आमच्यान पोर म्हणसर आनच आसलें आमी आनाक आन म्हणटाले. तुजे पळय पयल्यांचे कडू इतलो अपुरबायेन आयला तुजे कश्ट हाडू करूंक आमी तुज्या कुडाक वेताले हांव. आमचे कश्ट हाडू करून आमी हांसून फाटी येताले हांव. म्हणटा आसतना आनाचे कश्ट कशे आसले आनी तुमचे कश्ट कसले आसले हाचे एक पाठभूंय सांगल्यार बरी आसली. ह्या हाच्या की पयल्या म्हाज्या काणयेचे ह्या कवितेची फाटभूंय सांगचे मेळ्ळी तुका. आनाक 70 आनी 4 वर्सां जाताना स्ट्रोक जालो. स्ट्रोक जाल्या उपरांत ताका चलोवंक ताचें काम करूंक आनी पुरो जातालें पूण ताचें उलोवणें गेलें वूड आस्कळटालो पूण तें सांगूंक येनासलें. वाशे म्हळ्यार ताका उतरांचे समजा कळनासलें. उदयवाणी पेपर गे राखणो दिल्यार गे ताका वाचूंक जायनासलें पूण ताका आमचें उरलेलें पुरा कळटालें. पूण आमकां काय जालें आनाक स्ट्रोक जाता म्हणसर आमच्याक घट्ट आसलो अशें आमकां बारीक व्हडलें गण्य ना तशें आसलें. पूण केदां आन स्ट्रोकान पडलो आमकां दिसलें ताका उलोवंक जायना न्ही ताका कालिंगी सांगूंक जाय तें सांगूंक जायना अशें बगलें. मागीर हें आनाच्या निमाणा 2 वर्सांच्या गजालींत तो ताच्याच कुडांत आसतालो. आमी कशें म्हणटाले म्हळ्यार ताचें हांसो आसलो वीच वॉज वंडरफूल. तितल्या कश्टांच्या मदें तो कितलो सोबीतकान हांसतालो आनी आमकां अशें बगतालें की आना कांय कश्टच नात अशें म्हणून. पूण आमकां दिसतालें न्ही न्हिदोन आसचें एका मनशाचें गजाल देखून आमी तुजें कश्ट हाडू करूंक म्हणून ताका उठोवन बसोवंक मागीर ताची पाट इल्ली पुसोवंक ऑर ताका जेवण दिवंक कितें कडेन आनी खंय आनी कामांत आयलें जाल्यार फस्ट दुसरे खंय वचचे पयलें रुमाक वचचें आनी ताका एक जेस्त ताचे कडेन उलोवचें ऑर ताका तमाशे करचे अशें करतालें. पूण हांव खंय म्हणटा तुज्या कुडाक वतालें हांव तुजें कश्ट हाडू करूंक पूण तुजें इतलो तूं हांसतालें की आमचेच कश्ट हाडू जातालें आमकां अशें हांवें बरयलां तें. ही कविता ताच्या वर्साच्या मिसाक जस्ट बरोवन काडली. ही कविता खातीर बरयली न्ही हांवें हाका कवितेचें रूप आसा. वॉट आय फेल्ट अबावट हिम म्हाका कालें तें पुरा भोगलें तें हांवें एकाच दंबार बरोवन काडलें त्या दिसा. एका पुताक आपल्या बापाय लागीं संबंद कसो आसता हे आमकां हे तुजे कवितेन जाणा. तुजो संबंद निजायकी कसो आसलो बापाय लागीं? म्हजो आनाचो आनी संबंद थ्रू आवट मस्त बरो. तो हुशार नासल्या उपरांत मस्त चड कालें जालें म्हळ्यार ही बिकेम आवर चायल्ड अशें जालें. ते दरम्यान आमी ताचे भुरगीं आसल्या. तो ताका स्ट्रोक जाल्या उपरांत सगळ्यांनी आपोवन व्हरचें आनी पुरा आनी ताचें सगळें बिहेवियर आनी कशें म्हळ्यार तो आमचो भुरगो जालो. आनी तो संबंद आमकां तसो तितलोच मोगाचो आसलो. आन कश्टा मध्ये आसतना तुमकां पळोवंक जायनासलें म्हणटाय तूं? वय म्हळ्यार आमी कशें म्हणटा आमकां अशेंय बगलें मेल्लो तूं बरें जालें तुजे कश्ट पळोवंक म्हळ्यार निमाणे तूं 2 वर्सांचे कश्ट पळोवंक आमकां चड कश्ट जाते नातले. कश्टा मदें तें नातले पर्यंत हांसतालोय पळय तें आमच्यान पळोवंक भोवशा जातेंच ना. टायटस तुमी आनाच्या कुडाक तवळ येतल्यात म्हाका दिसता ताका उलोवंक जायनासलें आनी ताच्या कपलाक उमेद दितल्यात आनी तो ल्हव हात उखलतालो आनी तुमची काटकी पळयतालो अशें सांगताय. भोव अपुरबाय ही एक इमेज आसा ही एक प्रतिमा आसा म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटा आसतना म्हाका कळटा ते तुमचे उमाळे वेगळे आसा. म्हाकाय तसलेच फिलींग इमोशन ते म्हणजे काळीज भरून येता ते ही कविता वाचता आसतना पर्टिक्युलर त्यो वळी वाचता आसतना. पूण आनी मागीर तूं मुखार वेताय आनी सांगताय ताचें मोर न्हू मातयेक पावच्या वेळार फोंडा लागीं तूं ताच्या कपलाक उमेद दितना तो खंय हात तुजी काटकी पशी उखलता गाय म्हणून आशें रावल्लोय म्हणून. हय हय रियली फेल्ट दॅट डे म्हळ्यार ते ताका निमाण ताच्या कपालार आमी सदां उमेद दिताल्या ती आमकां संवय जाल्ली. आमी कुडाक गेल्यार कोणी फस्ट ताचो कपाल अशें पुसचें आनी ताच्या कपालाक एक उमो दिवचो तें तो आमची काडकी आपडटालो अशें करून. ती आमकां इतली संवय जाली आनी ते मरणाच्या दिसा ताका पेटेक देवच्या पयलीं सगळे एक पटी आमी ताच्या कपालाक उमो दिलो न्ही. ताच्या कपालाक उमो दितना अशें बगलें खंय तरी काडकी आपडूंक हात उबारता कोण फाटींग घेवन पळयलें आनी इन रियालिटी तशें बगलें आमकां. म्हाका एक कळोवंक जाय तुज्या आनाक उलोवंक जायनासलें पूण ताका उलयल्लें आयकत तें समजतालें? वय समजतालें. कितें सांगूंक जाय जाल्यार कितें करतालो? ताका कालें सांगूंक जाय म्हणून कळनासलें आनी थोडे पटी आमकां अंदाज जाताली
तशें ताचें सांगचें कांय आसनातलें. पूण तो बसतालो, हांव ताका भायर भोंवूंक आपोवन व्हरतालो, कारार आपोवन व्हरतालो. लास्टाचे 2 वर्सां 1.5 वर्स तो चड कश्टाचें जालें सोडल्यार अदरवायज रेग्युलर खंय पुरा व्हरूंक जाय ते पुरे व्हरतालो. एवरी वीक हप्त्याक 2 फावटी अशें भायर भोंवूंक व्हरचें आनी तें पुराय करतालो. आनी तो बसतालो, सगळें ताचें काम तो करतालो. मागीर मागीर आमी नाणेजें पडलें जाल्यार तो न्हतालो आनी एवरीथींग वॉज गूड. ओके ओके. म्हळ्यार असली तुमी पाशार जावन गेल्ल्यो त्यो घडयो वेगळ्या वेगळ्या लोकांच्या जिणेंत ती तांच्या बापायची असलीच एक परिस्थिती आयल्या जावंक पुरो तांकां तांचे उडास जिवे जातले हे कविते मरिफाद अशें हांव चिंता. सगळें कोल एक संबंध आसता आसता वेगळ्या वेगळ्या रितीचो मातसो वेगळो आसूंक पुरो. येदूळ तुका पळयलें आमी आतां आमकां पळोवची जबाबदारी तुजी. तो गेल्या उपरांत म्हणटाय तूं कित्याक? आमी सडा वचोवन मागता. कशें मागता म्हळ्यार आमकां सरकार तावन बेसांवां दांडी म्हणून. म्हाका तातूंत व्हडली पातयणी ना, पूण हांवें आनाच्या गजालींत येतना हांवें अशें म्हळां मातयेन तुका दांपल्या मागीर फोंडार तुज्या गळोवन तुका आत्म्या खातीर मागलें ना आमी. फकत तितलेंच म्हळें येदोळ तुका पळयलो आमी. म्हळ्यार आमी तितलो बरो करून पळयलो ताका. आतां आमकां पळोवची जबाबदारी तुजी. तशें म्हळ्यार आतां वयरतून काले मागोवन धाडटाय म्हणल्यार बरें तें. बट आय इन रियल टर्म्स हांव तें कांय पातयना. तांणी वचून धाडची गजाल ना. पूण म्हज्या आनाचो संबंद कित्याक म्हळ्यार तें नातें तुटोवन वचूं ना. येदोळ आमी तुका पळयलां आतां तूं आमकां पळयताय म्हणल्यार बरें. आनी सरून आतां कितलीं वर्सां जालीं? 10 जालीं. 10 जालीं. ओके. आनी म्हाका दिसता हें तुजें ते घडयेचें चिंतप आसलें. एका वर्साच्या मिसाच्या पयलें सकाळींच बरोवन हांवें दिलें तें. ओके. आतां तशें चिंतप उरूंक ना? आतांय उरलां. आतां म्हाका तितलें इमोशनल न्ही. त्या दाळा म्हाका ती दुकां येतालीं तें वाचतना. या हांवें कोणाक वाचून सांगतना तांकांय तशें जातालें. आतां 10 वर्सां जाल्ल्यान ताची तीव्रता उणी जाल्या. मागीर एका कडेन तुज्या कवितेन तूं सांगताय ताका पळयतलीं सोडून गेलीं म्हणटाय. ती कोण पळयतलीं? तुका पळयतल्यांची भलायकी म्हळ्यार त्या वेळार ते दमसन माय उनी मस्त बरें करून पळयताली. ताच्या दोगांची भलायकी पाड जाली त्या वेळार. ती पाड जावच्या वेळारच हांव विदीन 1 to 2 months सरलो. ताका हांवें अशें एक दिलें की तुका पळयतल्यांकच तांकां तांची भलायकी जायना म्हूण जाली. तुवें भोवशा डिसायड केलें टू लीव एंड गो अशें म्हणटा हांव. म्हाका आतां कळ्ळें. म्हाका सुटावें जालें आतां. म्हाका न्हीज जावन तें सांगल्याशें सुटावें जायना. हय तें सांगिचें म्हणना. कित्याक म्हळ्यार वेगवेगळ्या संदर्भार वेगवेगळ्या मनशांक पळयतलीं वेगवेगळीं मनशां आसूं पुरो. तुका तुजी माय आसूं पुरो, तुजे ओनी आसूं पुरो, आनी एकल्याक आनी कोणी कामाचीय आसूं पुरो दुसरी. म्हळ्यार तांकां पळोवंक ना भुरगीं बाळां काही विदेशांत आसा जाल्यार कोणी दुसरी आसा जावं पुरो. आनी एक कडेन तूं पळयताय 70 आनी 4 रानाक तसलें कितें जाल्लें म्हणून. म्हाका तें त्या विशयान तुवें ऑलरेडी सांगलें आमकां. ताका स्ट्रोक जाल्लो म्हणून. ताच्या उपरांत तो कितले वर्सां जियेलो? 9 वर्सां जियेलो अशें सांगलें. निमाणे 4 कडव्यांनी तुमचो आनी आनाचो संबंद कितलो बळवंत आसलो तें व्यक्त जालां. म्हणटा आसतना म्हाका तुजें एक आनाचें इल्लें बॅकग्रावंड सांग आनी तुजें एक खंय तावन तुमी आयिल्ल्यात आन कितें करतालो? हय आमी ताकोडेचे. आमकां एक ल्हान तोट आसलें. त्या तोटान आमच्या सगळ्यांचे दीस काडूंक आमकां कांय फावनातलें. पूण त्या तोटांत आन काम करतालो आनी आमकां तातूंत सांबाळटालो. मायनी मस्त काम केलां. आनी सगळ्या व्हडल्या घरांची कशी परिस्थिती आसली तशीच आमची. तांच्याकी बरी न्ही तांच्याकी पाड न्ही. आनी आतां आमी तेदो व्हडले कश्ट आसले म्हणून सांगच्यान कांय अर्थ दिसना. कित्याक म्हळ्यार कश्ट नासलेले कोणी नासले त्या वेळार. इवन कोडी हळांतूय तुमचे कश्ट तुवें तुज्या त्या तुका हें 7 वर्सां जाताना पुस्तक आरशाचेर तुवें बरयल्लें बारीसो भितर करून तुजे कश्ट सांगलाय. ते त्या वेळाचे कश्ट सगळ्यांचे कॉमन. पूण आमकां आना कडेन आनी माय कडेन कसो संबंद आसलो म्हळ्यार ती एक भुरग्यां खातीर म्हणल्या बरें थंय जियेलां. ताच्याक व्हडलें कांय नासलें. बरीं मनशां. ते संबंद हांवें हातूं म्हज्या एका कवितेन बरोवन काडल्यात. ही कविता म्हणटा की सड इट इज ट्रिब्यूट टू माय फादर अशें बरयलां हांवें. आतां फाल्यां सकाळीं म्हणया सर्ग आसा म्हूण प्रूव जालें. पयलें तूं कितें करताय? म्हाका तुज्या सवालाक कशें केल्यार तें आसा म्हूण सांगूंक साथ जाता ना. आसा म्हूण जाल्यार आय वील सेलेब्रेट. दॅट इज वॉट अ नायस थिंग. हांव इतल्या दीस पाती येवन आलें म्हूण चिंतूंक आसा. कशें सेलेब्रेट करता म्हणटाय तूं?
त्या विशयान म्हाका कांय एक क्लॅरिटी ना मेलवी सत्त जालें ना बिकॉज भितर तावन म्हाका एक सर्ग आसा म्हणलें चिंतूंक चाच जायना त्या देखून तें कशें म्हणून हांवें सांगचें म्हळ्यार इमॅजिनेशन गजाल सगळी सोडू तातूंतल्यान भायर सर्ग आसा म्हूण प्रूव जालें आनी तूं आनाक पयलें मेळटा या आनी दुसरें कितें तुजें आनाकच पयलें मेळटा आनाकच पयलें मेळटा तेंचो म्हणटा न्ही हांव सर्ग आसा वा ना मेनेन हांव मरची आशा आमकांय ना पूण तुका मेळची आशा तेंचो म्हणटा न्ही हांव मेळचीच आशा सर्ग आसा म्हण जाल्यार वी आर मिटींग. पूण म्हाका आनी एक सवाल आसा तूं सर्गा येताय म्हणून गॅरंटी केल्ली आसा आमची चिंता आसता आमकां ताका सांडूंक नाका आमच्या सांगात आनीकय वरांची वरां हर एक घडयो आमी पाशार करया म्हूण जाता पूण आमी सगळे मनीस व्यस्त मनीस आसता आमकां हर एक दिसाची हर एक घडी आमच्या मनशांक दिवंक जायना आमचे प्रायोरिटीज हर एक घडये बदलून आसतात पूण आमचो एक संबंद आसता आमच्या भितर काळजा भितर मना भितर बरें मन आसता बरें काळीज आसता आमकां तांच्या सांगात आनी इल्लीं थोडीं वर्सां पाशार केलीं जाल्यार बरें आसतें म्हणलें चिंतप आसता. भोव अपुर्बायनी कविता आयल्या टायटस आनी हर एकल्यांच्या दोळ्यांनी दुकां येतलीं म्हणलें खंडीत आसा म्हाका तांचो बापाय लागीं तांचो संबंद वेगळे वेगळे रितीचो आसूं पुरो पूण ते उडास तुवें हे कविते मारिफात जिवे केल्याय. तुका देव बरें करूं म्हणटा बिरबिरी पावस सीझन 3 कार्यावळीक हांगासर येवन तुज्या 3 वेगवेगळ्या कविते पटल्यो कथा आमच्या लोकांक सांगल्या खातीर देव बरें करूं. आमी वेताना म्हाका सांगूंक जाय आदल्या हप्त्यांत आमी एक सवाल विचारल्लें विल्मा बंटवाळाच्या खंयच्या पुस्तकाक केंद्र साहित्य अकादेमीची प्रशस्ती लाबुल्ली म्हणून जायत्या जाणांनी त्या पुस्तकाचें नांव मोकळी म्हणून आमकां जाप धाडिल्ली आसा पूण आमचें इनाम जें आसा एका वर्साची नामान बाळूक जेजू पत्राची वर्गणी आसा ती 2 जाणांक मात मेळची. तांचीं नांवां तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर हांगा येवन आसात तांकां हांव शाबास म्हणटा आनी होगळी घुसारता. आनी एक आदल्या हप्त्यांत आमी विल्सन कटेला लागीं संवाद चलयल्लो त्या संवादा वेळार एक गजाल आमी उलयल्ली आसा ताणें तांच्या 10 कवितेंत 10 कोणाक सर केलां ही जाप हांगासर येवच्या नंबराचेर तुमी धाडा. पयलींच्या 2 जापींक नामान बाळूक जेजू पत्राची एका वर्साची वर्गणी मेळटली. समेस्तांक देव बरें करूं देव बरी रात दिवं.